इतिहास 3. बार्नबासाचें आनी पावलुचें काम. पावलुची धर्म परगटणेची बोली. पयली भोंवडी. चॅप्टर 13. अंत्योकेचे पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले. ते बार्नबास, काळो म्हणलोलो सिमांव, सिरेनाचो लुशियस, हेरोड उपराजाच्या वांगडा राजनिवासांत ल्हान व्हड जाल्लो मानायन आनी सावलू. एक दीस ते उपास कोत्ताले आनी सोम्याक भोजूंक एकठांय आसले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, बार्नबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. एका खेरीत कामा खातीर हांवें तांकां आपयल्यात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. बार्नबास आनी पावलू सिप्रुसांत. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाटयतच ते दोगूय सेलेयुसियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून सिप्रुसाची वाट तांणी धरली. सलामिसाक पावतच जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर तांणी परगटलें. आपल्या वावरांत आदार दिवंक तांणी जुवांकूय भागा घेतलोलो. ते आख्खो जुवो भोंवले आनी पावसाक पावतच बार जेजू नांवाचो एक जुदेव तांकां मेळ्ळो. तो घाडी आनी खोटो प्रवादी आसलो. तो राजपालाचे सेवेक आसलो. राजपाल तेन्ना सेर्जियस पावलूस आसलो. गिन्यानान हुशार मनीस देवाचें उतर आयकूंक सोदतालो देखून हाणें बार्नबासाक आनी सावलूक आपणाशी आपोवंक धाडले. बार जेजू घाडी म्हणून ताका एलिमास म्हणटालीं, कित्याक घाडी ग्रीक भाशेन एलिमास. तो तांकां आडावंक वावुरतालो ते कित्याक तो राजपालाक क्रिस्ती भावाडटा थावन पयस दवरूंक प्रयत्न कोत्तालो. पूण सावलून, हाका पावलूय म्हूण नांव आसलें, पवित्र आत्म्यान भरोन न्हीद त्या घाड्याक तेलून म्हणलें, आरे तोड्डोकिया, आरे फोटिंगा, देंवसाराच्या पोरा, देवाचे सोगले तारोणीक येवजणेच्या दुस्माना, सर्वेस्पराचे नीत रस्ते वांकडे कोच्चें काम तूं सोडचोच नाय? आनी आतां सर्वेस्पराच्या हाताक तूं सांपडलोय. तूं कुड्डो जातलोय आनी थोडो वेळ तुका दिश्टी पडचें ना. त्याच वेळार ताचेर काळो गीर पडलो आनी आपणाक हात धरूंक कोण मेळत काय म्हूण तो सोदूंक लागलो. हें घडलें तें पळोवन आनी सोम्या विशीं जी शिकोवण ताका मेळ्ळी तिचे पासत सगलोच अजाप जावन राजपालान भावार्थ धरलो. पावलू आनी बार्नबास पिसिदियेचे अंत्योकेंत. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोसा थावन तारवार बसून पानफिलियेच्या पेरगाक गेले. पूण तांकां थंयच धरून जुवांव जेरुजाल्याक पोत्तलो. हेर पेरगांतल्यान भोंवून चलतां चलतां पिसिदियेचे अंत्योकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून ते थंय बसले. समोर्तींतलीं आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतलीं वाचपां जातच देवस्थानांच्या वडिलांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, परजेक धीर दिवपाचीं 2 उतरां सांगूंक तुमकां खुशी जाल्यार उपकार करून सांगात. पावलू उबो रावलो आनी ओगीं रावूंक हातां खुणाय करून उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती कोत्तोल्यांनो, आयकात. आमचे इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी ते इजिप्तांत परदेशी कशे आसले तेन्ना तांचे थावन ताणें एक परजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं आनी 40 वर्सां अरण्यान तांचो ताणें सांबाळ केलो. 450 वर्सां बोत्तात म्हणसर कानानांत 7 राष्ट्रांचो बसून करून हांचे गांव दायज कशें ताणें तांचे आदीन केले. ह्या उपरांत सॅम्युएल प्रवादी पर्यंत ताणें तांकां फुडारी दिले. मागीर तांणी ताका
मागीर तांणी एक राजा मागलो आनी देवान बेंजामिनाच्या कुळाचो एक दादलो किशाचो पूत सावलू तांकां दिलो. हाणें 40 वर्सां राजवट चलयली. ताका निकलायल्या उपरांत देवान दाविदाक तांचो राजा जावंक वयर काडलो. आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका दावीद जेसेचो पूत मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुशयो तो कोत्तलो. आपले बासावणे पोरमोणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणारो उपजयलो. हांव आख्खे इस्रायलाचे परजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटतालो तेन्ना जेजू येवचे आदीं ताच्या येण्याची ताणें खबर सांगली. आपलें काम संपोवच्या वेळार हांव म्हणटालो, तुमी चिंतात तो हांव न्हय, पूण पळयात, म्हज्या फाटल्यान कोण एकलो येता आनी ताच्या व्हाणांच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, अब्राहमाचे कुलयेच्या पुतां धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाची भक्ती कोत्तल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजाल्याच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखोन आसतना थंय म्हूण संवसाराच्या सोनवारा वाचतात तीं प्रवादियांचीं उतरां समजोन आसतना ताचेर मोन्नाचें फर्मोण मारलें आनी तीं घडोवन येयशीं केलीं. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मोन्नाचें फर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयल्लें आसलें तितलेंय छाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका लांकडावेलो देंवयलो आनी एके समाधींत दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो आनी गालिलिया थावन ताचे बरोबर जेरुजाल्याक गेल्लीं तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोच्चे मुखार हीं अजून ताचीं साक्षीदारां. बरी खबर तुमकां आमी परगट कोत्तांव, जी देवान आमच्या पुर्वजांक बासावणी केल्ली ती ताणें जेजूक पुनर्जिवंत करून आमकां तांच्या भुरग्यां थंय पाळून दिली. खरेपणी अशें दुसऱ्या स्तोत्रांत बरयल्लें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. ताका देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो म्हूण आनी ताचो केन्नाच विनाश जावचो ना म्हूण खुद देवान ह्या उतरांनी आदींच सांगून दवरलोलें. दाविदाक बासायल्लीं खरी आनी पवित्र देणी हांव तुमकां दितलो. ह्याच खातीर आनीक एके सुवातेर अशें म्हणलोलें आसा, तुज्या विस्वासी भक्ताचो विनाश जावंक दिवचो न्हय. आपल्या जिवितांत देवाची येवजण पाळल्या उपरांत दावीद मेलो. ताच्या पुर्वजांक तो एकटवलो आनी ताचे कुडीचो विनाश जालो. पूण जाका देवान पुनर्जिवंत केला ताचो विनाश जावंक ना. तर म्हज्या भावा भयणीनो, जेजू वरवीं तुमकां पातकांचें भोगसणें परगट जाता म्हूण तुमी जाणो जायात. मोइजेसाचे समृद्धी वरवीं त्या सगल्या पातकांचें भोगसणें तुमच्यान जोडूंक जालें ना. पूण आतां ताचेर भावार्थ दवरतात तीं सगळीं देवाक मानवलोलीं जातात. जें प्रवाद्यांनी सांगलां तें तुमचेशीं घडोना जावंक चोत्राय धरात. मुस्कोऱ्यो कोत्तल्यानो, पळयात, अजापात आनी नाच जायात. तुमच्या दिसांनी हांव कितें करूंक फुडें सरलां ताची वळख लेगून तुमकां दिल्यार तें तुमी सोतमानच्याक नात. पावलू आनी बार्नाबास देवस्थानांतले भायर सरून वेताना फुडल्या सोनवाराक ह्या वस्तू विशीं नव्यान उलयात म्हूण लोकान तांचे लागीं मागलें. सभा उठल्या उपरांत जुदेव लोकांतलीं आनी देवाक भोजपी नवशिसांतलीं जायतीं जाणां पावलू आनी बार्नाबासा फाटल्यान गेलीं आनी हांणी तांचे कडेन उलोवन देवाच्या देण्याक विस्वासी रावंक तांकां नेटान उलो केलो. दुसऱ्या सोनवारा ogलें उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपूंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आनी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून
आनी सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशियांचे वाटेन चल्ल्या, कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फर्मायलां. प्रितुमेच्या शिमापर्यान म्हजें तारण पावचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी सोम्याच्या संदेशाक लागून तांणी ताका वाखाणलो आनी सासणीक जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी भावार्थ दवरलो. हे परी सोम्याचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडटालें. पूण जुदेवांनी उंच कुलयेच्या कांय भक्तिवंत बायल नवशिसांक आनी शारांतल्या व्हडा व्हडा मनशांक उचांब बोलायलीं आनी पावलूक आनी बार्नबासाक पिडापीड दिवंक फुलयलीं आनी तांकां आपल्या प्रांतांतले भायर घाल्ले. पूण तांचेर आड आपल्या पांयांची धूल फाफडून ते इकॉन्युमाक गेले. पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें.